मोगाच्या भावा भयणींनो, रवींद्रनाथ टागोर जावन आसा एक भारताचो फामाद कवी आनी ताणें खूब कवी बरयल्यात. तांतली एक कविता जावन आसा गितांजली. हे कवितेंत आमकां ह्यो वळी मेवतात. Have you not heard his silent steps? He comes, comes, ever comes. Every moment and every age, every day and every night, he comes, comes, ever comes. तुम्ही ताची शांत पावलां केन्ना तरी आयकोल्यांत? तो येता, येता, सदां काळ येता, दर एक दिसा घोडेक, युगां काळ, दर दिसा आनी राती तो येता, येता, सदां काळ येता. बाबडेनो, जेजू कित्याक शांत पावलांनी येता जायत? दर एक घोडेक, युगां काळ आनी दर दिसा आनी राती कित्याक येता जायत? बाबडेनो, ह्या संवसारांत आमी सगळीं यात्रेकारां. वी आर ऑल ट्रॅव्हलर्स, वी आर ऑल सर्जनर्स. आनी ही यात्रा आमी एकले करिना. आमच्या बरोबर आसा आमचो सांगाती जेजू क्रिस्त. ही जिविताची यात्रा केन्ना सोंपतली ती आमकां खबर ना, पूण एक दीस ती सोंपतली. आनी यात्रा सोंपतच आमकां बासालोलें इनाम फावो जातलें. ही यात्रा करतना आमच्या जिवितांत आसात भोवतीचे तशेंच सुक्तीचे दीस, हाय टायड आनी लो टायड. खुशयेचे आनी दुखाचे खीण आसतात. खूब अडचण्यांक फुडो करचे पडटात. आनी हे वेळार आमी घुस्पता. आमी जायत चुकीचो रस्तो दवरता. सुक्तेच्या वेळार जेन्ना आमी आमच्या जिवितांत आदोळ मोल येता, आमचो सांगाती जेजू क्रिस्त आमकां मार्गदर्शन दिता. आमकां स्वताचो रस्तो दाखयता. आमचो हात धरून आमकां बऱ्या रस्त्यार चलोंक शिकयता. ताल्लें पडटना जेजू आमकां आदाराक पावता. बाबडेनो, आज आमी एक नवी यात्रा सुरू केल्या. आज आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. आनी आयची वाचपां आमची मनां उजवाडून आमकां एक खास खबर सांगता. आनी ती म्हणजे निमाण्या दिसा सगल्यांची सोडवण जातली. न्हय फकत आमची क्रिस्ती भाव भयणीची, पूण सगल्या संवसाराची आनी सगल्या धर्मांची. संवसारांतल्या सगल्या देशांक सोडून सरस्परान फकत इस्रायल प्रजेक वेंचून काडली. तांकां आपणायली. तांचो खूब मोग केलो. तांचे सोडवणे पासत तांकां कायदे दिले. तांकां मार्गदर्शन दिवंक तांकां प्रवादी दिले. तांकां सांबाळूंक राजा दिले. अजापां विजमितां करून तांचो सांबाळ केलो. देखून हे जोदे भाव अशें चिंतालेत, देव फकत तांचीच सोडवण करतलो, न्हय हेर देशाच्या लोकांची. तांचेच तारण करतलो. पूण हें चिंतप चुकीचें आसलें. देव आयसाय प्रवाद्याक एक दर्शन दिता. आनी ह्या दर्शनान ताका सांगता की सगल्या संवसाराचो लोक देवाच्या दोंगरार वेतलो. थंय ताची आनी देवाची भेट जातली. त्या देवाच्यो वाट्यो शिकतले आनी मागीर तांच्या वाटांनी चलतले. ते प्रमाणीक मार्गार आपली पावलां घुबारतले. आनी ती शांतीच्या आनी माये मोगाचो मार्ग चलतली. ही खबर आमकां पयल्या वाचपाक मेळ्ळ्या. बाबडेनो, जेजू वेगळें रूप घेवन येता. देखून आमी सदांच जागृत आनी तयार रावूंक फावो. एका चोरा भाशेन तो येतलो म्हूण जेजू आमकां आज शुभ वर्तमानांत सांगता. पूण आमी दुखी कुंटीचें वा भिरांतेचें रूप घेवंक रावूंक जेजू सांगना.
कित्याक तो आमची सोडवून करूंक येता. पावलू रोमांकरांक उजवाडाचें जिवीत जिवंक सांगता, न्ही फकत उतरांनी पूण भोव करून खोर्ल्यांनी. बाबडीनो, पॅरीस विद्यापिठांत उंच शिक्षण करतना लोलाच्या इनासाची आनी फ्रांसाची भेट जाली. आख्खो संवसार जोडीत आनी आपणाचोच इबाड वो आपणाचेंच गोठां करीत जाल्यार पोंदच्याक कसो आडाव? ही पवित्र उतरां इनासान ताच्या कानार घातली. आनी फ्रांसीस ह्या उतरांचेर विचार करूंक लागलो आनी मागीर आत्मीक व्यायाम करतना ताच्या जिवितांत नवसोरणी जाली. तो जिविताचो नवी यात्रा सुरू करूंक लागलो. देव सगल्यांचो सोडवणार ही बरी खबर परगटूंक खूब तोकस घेवन फ्रांसीस गोंयांत आयलो. वेगवेगळे उपाय घेवन ताणें ही बरी खबर परगटली. ताणें सादें जिवीत आपणायलें आनी हॉस्पिटलांनी पिडेस्तांची आनी हेर मनशांची सेवा केली. आनी मागीर हीच बरी खबर परगटूंक उदिंतीच्या लोकांक परगटूंक आपलो जीव झरोयलो. ताणें भाव भयणी मदें एकचार घडोवन हाडलो आनी देसा देसांनी क्रिस्ती संस्था रचल्यो. भाव भयणीनो, पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तशें देव कसलोच भेदभाव करिनासतना सगल्यांचोच मोग करता आनी आपलो हुस्को दाखयता. तर आमी देवच्या पावलांनी चलोंक एकचार करूंक वावरुया. आज आमी क्रिस्त येण्याचो काळ सुरू करता. क्रिस्त येण्याचो काळ एक खुशालकायेचो काळ, कित्याक हो काळ आमच्या काळजांत भरवशेची आनी संतोशाची भावना उपजयता. तर जेजूक आमच्या काळजांत येवकार दिवंक, आमचीं काळजां मनां शुद्ध आनी निर्मल करूंक आज आमी देवा लागीं खालतीपणी मागुया.